सांग्यावेले दाणो पुलाचें बांदकाम सध्या सुरू आसा। देखून ह्या नव्या पुलाचें काम फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर पुराय जातलें। तशेंच ह्या नव्या पुलाचें उक्तावण फेब्रुवारींत जातलें अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। आता पुलाचें काम लास्ट स्टेजीर आसा। मेन पूल जो दाण्यार आता सध्या कितें आसा ह्या पुलाचें काम वास्तवीक हांव म्हणजे पयल्या टर्मान भितर 2016 सुरू जाल्लें आनी ताच्या नंतर कोण तरी कोर्टान गेलो आनी तें काम उरलें आनी ताच्या नंतर 19 परत एक फावटी हे सगळे कोर्ट सरकाराच्या फावर जालो आनी ताच्या नंतर कामाक सुरवात जाली। पण मदल्या काळान भितर हांव आमदार नाशिल्लो। 2022 भितर जेन्ना हांव आमदार जालो आनीक आमच्या कोविडाच्या खातीरय ते डिले जाल्ले, ताच्या नंतर खऱ्या अर्थान ह्या ब्रिजाचें काम सुरू जालें आनी आतां तें अंतिम टप्प्यान आसा। साधारण ते 3-4 म्हयन्यांनी कामाची पुर्तता जातली, कारण ब्रिजाचें काम सगळें जाल्लें आसा। दोनी वटच्यान एप्रोच रोड आसात ते काम सुरू जाल्लें आसा। प्रॉब्लम इतकेच आसा की जो रोड वायडनींग करपाक जाय आनी जी रस्त्याच्या मदीं जो एप्रोच रोडाचेर लागपी थोडीशी जी कन्स्ट्रक्शनां आसात ती काडपाक जाय आनी ती वाट मोकळी करून दिवपाक जाय। कांय लोक ती अजून पर्यंत आपले जे कंपाऊंड वॉल आसतली किंवा आपले घर आसतले जे एक्वायर जाल्ले आसा आनी जांकां कॉम्पेन्सेट केल्ले आसात ते स्ट्रक्चर्स काडपाक फाटीफुडी जाता म्हणून खूब डिले जाता। आमी प्रत्यक्ष लक्ष घालून कांय लोकां कडेन विचार विनिमय करून तांणी स्वखुशीन ते काडपाचे आनी तांचे जे आमी एक्विजिशन जाल्ले आसा ते एक्विजिशन रस्त्याचेर एप्रोच रोड आमी तयार करून घेतले। म्हाका दिसता सगळ्यात 4-5 म्हयन्यां भितर हे काम परिपूर्ण जातलें। मॅक्झिमम फेब्रुवारी पर्यंत तो ब्रिज आसा पळय तो इनॉग्रेट जावपाक जाय।